टीम सिलेक्ट झालेली असा नॅशनलाक मेडल्स मेळिल्ले सो तेज्या बद्दल नमस्कार, माझे नाव प्रथमेश राजकर, वाको गोवा स्टेट जनरल सेक्रेटरी आसा आणि हेड कोच ऑफ वाको गोवा किक बॉक्सिंग असोसिएशन. आमच्या मदीं आसा आमचे वाको गोवा बोर्ड मेंबर ॲडवोकेट साधना फडके आणि आमचे असिस्टंट कोच आसा रोनक सिंग. सो आमी 25 ते 29 डिसेंबर जी आसा आमची टुर्नामेंट इंदोर हांगा संपन्न जाले. थंय आमची गोवा स्टेट म्हणून आमी 10 चली जे आसा आमचे गोंयचे जे 10 चली आसा ते थंय पार्टिसिपेट जाले आणि तेंच्यांनी 5 मेडल जिखल्या. तितून एक गोल्ड मेडल आसा, एक सिल्वर मेडल आणि 3 ब्रॉन्झ मेडल आसा. हे 5 जे चली आसात ते आता आमचे नॅशनल खेलो इंडिया जे चेन्नई 25 ते 29 मार्च 2026 जे चेन्नई जावपाचे आसा थंय आमचे 5 चली थंय गोवाचे रिप्रेझेंटेशन म्हणून थंय पार्टिसिपेट जातले. आणि आयज आमी हांगा असेंब्लीन आमचे मिनिस्टर जे आसा माननीय रमेश तवडकरजी यांच्यांनी ह्या सगळ्या चलयेंक फेलिसिटेशन केलं आणि तांकां फुडल्या ज्या वाटचाली खातीर तांकां शुभेच्छा दिल्या. सो हांव एज अ वाको गोवा किक बॉक्सिंग असोसिएशन म्हणून मिनिस्टराचे आणि आमच्या सगळ्या टिमीचे जे आसा ते आभार व्यक्त करता. अरे आता टीम खंय वयता फुडें? आणि आता आमची जी टीम आसा ती आमची जी वेज झोन टीम आसा आता खेलो इंडियाची ही नॅशनल खेलो इंडिया चॅम्पियनशीप जी आसा वुमेन्स अस्मिता लीग ती चेन्नई हांगा जावपाची आसा. 25 ते 29 मार्च 2026 ती चेन्नई हांगा जातली स्टेडियमान. सो आमचे गोंयच्यान 5 चली जे आसा ते थंय पार्टिसिपेट जातले आणि आमचे गोंयचे प्रतिनिधित्व करतले. खेलो इंडियाचे कन्सेप्ट त्या कन्सेप्ट अंतर्गत कालच आम्ही 2 इव्हेंटात खातीर मेडल्स तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन केल्लें आसा. आज तश्यो परत 2 टिमी तांकां 5 मेडल ऑलमोस्ट मेळिल्ले आसा. किक बॉक्स आणि वेट लिफ्टिंग ह्या 2 गेमी खातीर तांकां मेडल मेळिल्ले आसात. तशीच आमची क्रिकेट टीम जी आसा तांचे नागपूर हांगा जो इव्हेंट जावपाचो आसा त्या इव्हेंटा खातीर आज वचपाची संदी जाल्ली आसा. खरें म्हळ्यार ह्या सगळ्यांचे हांव कौतूक करता. कॉंग्रॅच्युलेशन करचे तरफ तितले थोडे कारण ताणें आमकां गोंया खातीर नांव मेळोवन दिल्लें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जेन्ना आनी म्हाका आनंद जाता त्या खातीर हांवें जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर चार्ज घेतलो तशेंच आमचे डायरेक्टर अजय बाब गावडे आनी जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमी दोगी जाणांनी चार्ज घेतलो जे आसा की ज्या प्रकारचो सपोर्ट ह्या सगळ्या इव्हेंटांक गेमीक अपेक्षीत आसा तो सगळ्या प्रकारचो सपोर्ट आमी करत आसा. आनी त्यामुळे एक प्रकारचो उत्साह आमकांय येयल्लो आसा, एक प्रकारचो उत्साह भुरग्यांक आयिल्लो आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अपेक्षीत आसा की गोंयांत जशें नॅशनल गेमी जाली तशाच तरेची मेडल्स आमकां मेळ्ळी की ताजें एक फुडेंय कंटिन्युएशन आसचें हें आमकांय दिसता. तशा तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचे गजाली आमी दियत आसा. आनी त्यामुळे हांव इतलें सांगता की अशा तरेचे भुरगे जेन्ना प्रमोट करता जाता त्यामुळे आतां हांव ताजे विचार करतलो म्हणजे ताजे एक स्कीम कितें आमी डिजायन करपाक जातलो की एखाद्या भुरग्याचें स्कील जर म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर ताका डेवलप करपाक आशिल्लें जाय ती म्हणजे देशभरान जी सेंटर चालू आसा म्हणजे एक्सलंट सेंटर जी चालू आसा ती वचून जर एखाद्या भुरग्याक जर 1 year 2 years जर कोचिंग दिवपाचें आसा जाल्यार त्या संदर्भात ती स्कीम घालून की त्या भुरग्यांक आपले स्कील डेवलप करून तांकां नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे आसा तांकां परजळपाक तांकां संदी मेळटली आसा आनी तातूंतल्यान स्पोर्ट्सांतल्यान तांचें करियर जावपाक शकता असो एक विचार आमी चालू आसा. त्याच बरोबर स्पोर्ट्स स्कूल कन्सेप्ट तोय आमी फुडें व्हरपाक सोदता जेणे करून जे आसा पावस म्हाका दिसता समज गोंयांत पावस जाता त्यामुळे खंयच्याच प्रकारच्यो फिजिकल एक्टिविटी पावसान करपाक मेळना. इंडोर फेसिलिटी डेवलप करून जर आमी जर ह्या अशा तरेच्या भुरग्यांक जर तांकां पूर्ण फेसिलिटी दिली आसत जाल्यार म्हाका तातूंतल्यान तांचें स्कील डेवलप जावपाक मेळटा. म्हणजे स्पोर्ट्स प्रमोट करपाच्या जे भुरगे तांचे करियर हो कन्सेप्ट आसा न्ही ते करपाक जाय अशें तरेन तांची धारणा आसा. आनी त्याच हितून की अशा तरेच्या भुरग्यांक सगळ्या प्रकारचे सहाय्य सहकार्य आसा जे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेळटले. परत एकदा सगळ्या भुरग्यांचे सगळ्या जे आमचे स्पोर्ट्स पर्सन आसा तांचे सगळे कौतूक करतात आनी अशाच प्रकारचे फुडल्या काळांत आसा न्ही बरे तरेचे स्कील तांणी डेवलप करची आनी नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर करची अशी अपेक्षा करता.